Major repairs to old age home at Provideria at मडगाव म्हणून काल इनॉग्रेशन केल्लें. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक CSR म्हणून तुमकां याद आसतली दीप कालापूरकराक पळय आमी पयशे म्हणून लायिल्ले आनी म्हाका दिसता एक 25 लाख रुपया मेळिल्ले तेन्ना TV घाल्ले आनी कितें कितें केल्लें. तेन्ना हांगा 43 इनमेट्स आशिल्ले. आज हांगा 8 लोक दिसतात. सरकारान 10 पटीन 20 पटीन 25 पटीन पैसे एक्स्ट्रा मिळले. 5 स्टार ओल्ड एज होम म्हणून आज द गोवन अनाउन्स करता ताणी केल्लें आहा 5 स्टार ओल्ड एज होम. आतां हे 5 स्टार ओल्ड एज होमान फर्स्ट हे फातोर्डा मतदारसंघान आसात. ते ऑफिसर कोण आहा ते म्हाका खबर ना ते खंयचे ते गोंयचे आसल्यार पुरो, कित्याक हे फातोर्डा पडटा हे मडगांव पडना. नंबर 1. नंबर 2 जे भशेन तुवें हे प्लाट पळयल्या तातूंत अशें दिसता की सरकाराचें इंटेन्शन फातोर्ड्याच्या आमदाराक घेवपाचें नाशिल्लेंच. कित्याक सरकाराचें आनी कितें तरी इंटेन्शन आसूंक शकता. सरकाराचें इंटेन्शन हे दिसान सस्पेक्ट करूंकूच जाय. हांगा एक आल्तार आहलो. आल्तार म्हणटा तो क्रिस्तांव समाजाचो देव घर कशें म्हणल्यार कितें म्हणटा तें आमी गर्भकूड जे आमी हिंदू गर्भकूड म्हणटात ते भशेन आल्तार म्हणटा तें कॅथलिकां खातीर गर्भकूड आनी थंय मीस जातालें. आमच्या वेळार तेन्ना आमचे कडेन हांगा पिक्चर आहा कोण तो आमचो फादर अमान्य बालादरीस ताणें मीस केल्लें त्या टायमार. हें सगळें हांगा हिस्ट्री आहा. सो तो आल्तार ना जाला. म्युन्सिपालिटीन झुंबर ना जातात. पुर्तुगेज फर्निचर रोज उडायचे नाच जाता. सो सरकार ताच्या हातान गोंयची हेरिटेज सुरक्षीत ना. सरकार गोंयची हेरिटेज चोरूंक सोदता. हो म्हजो चार्ज आहा. आतां 5 स्टार केलां पूण हेरिटेज इज मोर दॅन 5 स्टार. हेरिटेज इज प्रायसलेस आनी ती हेरिटेज ना जाल्या ती कितें म्हणटा तो एक कोण आशिल्लो तो कितें सारकें करता म्हणून सारकें करता न्ही ते नवें करता कोण पूण ओल्ड आशिल्लें. सपोज एक आदलो आल्तार काडून एक 500 वर्सांचो आल्तार काडून जर स्मगल केलो आनी भायर गेलो ताजो वॅल्यू भोवतोच जाता. तो वॅल्यू मेजूंक शकना तो. सो तें आज गोंयचे सरकाराचे टेन्युअरान चालू आहा. म्हळ्यार स्मगलींग ऑफ एंटिक्स असल्यो बी वस्तू चालू आहा. सो हाजें हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंडेम दीस. दुसरें म्हाका काय आपयलो ना म्हणून म्हाका दुखलां अशें न्ही. हांव हांगा आयलां म्हज्या मतदारसंघात कितें चलता तें आनी म्हजो मतदारसंघ खंयच्या सरकाराचो कोण मंत्र्याचो बापायचो बेस न्ही. आमचे मतदारसंघात जें कितें चलता ताजो ऑडिट आसपाक जाय. सरकाराचे पयशे खंय मोडटा ते सारके मोडल्या वो ना ते कळपाक जाय. तांकां जाय ते करतले आनी आमी ओगी रावतले अशें जावचें ना. हें कालचें एक जालें. दुसरें म्हणटा तें थंय होलसेल फीश मार्केट. होलसेल फीश मार्केटान अंदाजून ती आसाच. BJPचे केडर थंय एक्स्टॉर्शन करतात आनी ताका सोंपो म्हणटात. एक्स्टॉर्शन बेजीक एक्स्टॉर्शन. आमी तो केल्लो कित्याक? तो केल्लो आमी 13.5 कोटींक. तातूंत गोंयचे रांपणकार मागकार तांकां सेपरेट एंट्रन्स हाडले आनी सेपरेट अरेंजमेंट आशिल्लो आनी ट्रेडरांक सेपरेट आशिल्लो. आतां तें कांय ना. तें सगळें एक केलां आनी एक करून 3 पटीन चड पयशे मोडल्या आनी 3 पटीन पयशे चड मोडून चेअरमॅन GSITC म्हणटा आनी 25 लाखां पडली काय म्हणून. हाजो अर्थ कितें? हांकां पयसोच पावना. जितलो खाता तितलो कमी हांकां पयसो. हें जाल्लें आहा. नाजाल्यार तूं म्हाका सांग थंय तो हें इनॉग्रेट कित्याक जायना? फक्त डेटी कित्याक दितात? कित्याक डेली हप्ता चालू आहा. दुसरें मेन हांवें जेन्ना टेंडर केल्लो तेन्ना तो 13.5 कोटी आशिल्लो. आनी केलो तेन्ना कितें 31 कोटी जालो. 36 कितें जालो तो वॉटेवर कॉस्ट चॅक करा तो. तो कित्याक जालो? ताणें म्हणलें थंय आयस प्लांट ना म्हणून, म्हळ्यार कोल्ड स्टोरेज ना म्हणून. आतां खंय आहा आयस प्लांट आनी कोल्ड स्टोरेज? ते नासतना 33 कोटी कशें म्हणले तुमी? सो कोणे पयशे खाले? इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय नाका नाका सांग तूं म्हाका हांगा. सो नुस्त्याक वचूं सोडना मरे. हे देवाक सोडना, नुस्त्याक सोडना, कोणाक सोडना. हे जाणटेल्यांक वचूं सोडना.
हें पळयलेलें आहा, कोणाकूच सोडना हें, हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी सरकार सगळें गोंय विकूंक काडला सरकारान. आनी ओपोजिशना भितर अंदाधुंदी आहा. ओपोजिशन पक्ष हे जाता, नवो पक्ष जाता, आनी कितें जाता, कुफुनाव जाता. सो ओपोजिशनाचोय फोकस ना कितें चल्ला तेजेर. हो हांव चार्ज कित्याक करता. आज तुमकां खबर आहा जाल्यार नकळो, पूण तुमी चॅक करा. पंचायतींक NOC मागिल्ली आहा. NOC कितें मागल्या की टाटा पावर आनी मागला पळय रिक्वेस्ट फॉर कन्सेंट फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटीज विदीन द स्टेट ऑफ गोवा for grant of license to the Tata Power Company Limited for distribution of electricity for the entire state of Goa under the provision of section 14 and 15 of the Electricity Act 2003. हे कितें म्हणल्यार हजारांनी कोटी सरकारान मोडप अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक, ओवरहेड केबल्स घालपाक, पोल घालपाक, सगळे पयशे सरकारान मोडप आनी डिस्ट्रिब्युशन तातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी टाटा पावरान करप. हे कितें म्हणजे गोंयची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे जो मेजर एक एमेनिटी आहा ती विकपाक काडल्या सरकारान. होच प्रस्ताव गेल्या आठवड्यान DK शिवकुमारान, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, हॅज सेड दॅट वी विल थ्रो दिस इन द डस्टबीन, दॅट द कॅबिनेट विल डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट दिस टाटा पावर्स call to take up power distribution in Karnataka. If DK Shivkumar can do it there, why is the double engine Sarkar not doing it here? Cabinet meeting काल घेतल्या chief minister. Why is it not taken a decision to throw this proposal in the dustbin? What is this double engine? I think electricity commission. There may be a commission. My information is the chief engineer power of Goa has opposed this vehemently. Yet somebody is trying to bring this through the back door. Should the power minister not reply to this? Should the chief minister not reply to this? Is this not the sale of Goa? And the people should have been aware by now. It's unfortunate that I have to make you aware. Though I don't come from the village panchayat, but my party is a all Goa party. It is not only a Fatharda party. So I have come to know through panchayat sources of this letter. You can take this copy of this letter. This is Sarpanch Kena Banavli village panchayat Banavli. तांकां आयिल्लें आहा हें लेटर. हें आयलां केन्ना 25 May 2026. एक म्हयनो जावन गेलो. म्हयनो ओग्गी रावन हें तें करता, नवो पक्ष करता आनी कितें करता. हे सायडीन आमचो सगळो इलेक्ट्रिसिटीचो नेटवर्कूच विकपाक काडला आनी. हांगा आल्तार विकलो, थंय इलेक्ट्रिसिटी विकली. त्या सायडीन खंय झुंबर गेलो, फर्निचर गेलें पोर्तुगेजां तेंपाचें. कोणाक सोडना हें आनी गोंय विकपाक काडला. फास्ट ट्रॅक सेल ऑफ गोवा इज ऑन. डबल इंजिन सरकार हेज फेल्ड. इट कॅनॉट इवन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट and the stand taken by its own chief engineer. But please verify all that I have spoken now. You can verify with the chief engineer. This is all what my sources indicate. And I have good sources. But still I am 1 month late. And you all are also 1 month late. हे पयलीं येवंक जाय आशिल्लें पळय. आमकां 1 म्हयन्यान आमचे ट्यूबलायट पेटल्या. पूण कितें जावं, बेटर लेट देन नेवर. ट्यूबलायट तरी पेटली. So anyway, this thing here, this altar, there has to be an investigation. I will write to the chief minister saying that these people involved in inauguration, just check up with them where the altar has gone. Because Michael Lobo's knowledge of geography is limited to the defection he has done. He does not know about Fatharda, he knows about Margaon, because the Margaon MLA defected with him. So now he has come here. Now they should investigate. मेरे को altar आलो. Altar is seen in the photograph. I will tweet the photograph when we had done it that time. करता आम्ही करता. I'll put it up in the list. अबे Jesus म्हणून आलो पळय. Jesus रिबेरो म्हणतो तो अबे भाशण दिता. हे केन्ना 2017 19. अबे दोतोर कार्ल ग्रासिया हे आमगेले रेणुका तेन्नाचे चेअरमॅन PDA साउथ PDA फादराचो
पळय पिटर आहा ग्रँडफादर्स डे हो पळय आमच्या भाकरान केल्लो सांग फादराक चोरी गेल म्हणटा हालता कोण जाणा आतां कितें जालें आमचें ते पुलीस आहा मरे ते काटले कंप्लेन जावंक जाय न्ही कोण कंप्लेन करतलो हांवूय दिसता फादरूय दिसता होली स्पिरिटाचो पॅरिश प्रिस्ट ह्याच दिसांनी ट्रान्सफर जालो ग्रँडफादर्स डे म्हणून आमचे क्लॅन आंध्रान साजरो केल्लो इन शॉर्ट ग्रँडफादरान तुझे सोडना तुझे